2000 वर्सां काजार जालेली एंथनी आनी फियोना. साक्रामेंत जोडलो, गोराबो गोडलो, फाटी फुडें चिंतूंक ना. तू कायल्यार पासून सांगातान सोसून जिवीत ताळ्ळें भियोंक ना. बरें आसल्यार मोग देवूय दिता दोन, केन्नाच तुका सोडचो ना. काजारी एकवटाचे बागेंत सोबीत मोगाळ फूल फुल्लें, देवान दिलेलें देणें मोगान तुमी वेगेन घेतलें. घोराब्यान चेडू जल्मतो, काळीज कुशालकायेन बोल्लें, आपूर बायेचे दुवे मोसिया म्हणून नांव दिलें. एंथनी बाब तू सदांच उगडास कोत्ता आपल्या सोंपलेल्या माय पायचो. पाय तुजो झुजे माय तुजी गिरगोली केन्नाच तांकां विसरोन येजो. फियोना बाय तू मोगान उगडास कोत्ता आपल्या छाया वय बापायचो. तेक तुमी भयणी भयण तुनी माणी मोग मेवला फामिलीचो. मोगाचे दुवेक मोसिया राणी कोशी वाडयल्या. दुवेक सगलो मोग दिवून कांटे आनी शिशे सोसल्या. एकटीच तू तुमची मोगाची माय पायच्या मोगान लासल्या. आपले गोर मोगान सांबाळता देवान गुणांनी बोलल्या. काबार जायना काणी मोसिया घराची राणी, तोशीच दिवली घराची. तेगांची येतात गोराबो चलयता वाट ताणून जिविताची. 25 वर्सां साल्ली सुखान दुखान बोल्ली ही काणी तांच्या मोगाची. तू कोशेन बोत्ता सिल्वर जुबली मनयता माय पायच्या काजाराची. मोसियान कांतार भेटयला दोगांय ताच्या मोगाची. सदांच खुशाल तुमी आसो मागणी आमची सगल्याची. कांतारांतल्यान वीस तुमकां कोत्ता 25 वर्सां काजाराची. रोचणारा देवा बापा तुमकां 50 वर्सां दिवची.